घटक राज्याच्या आयच्या दिसा आम्ही 100% साक्षर राज्य डिक्लेअर करता असताना म्हाका मनाक खूप खोस भोगता. नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020च्या अंतर्गत न्यू इंडिया लिटरसी प्रोग्राम हो गोंयांत खूप बऱ्या पद्धतीन डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन आणि SCRT हांच्यांनी दोगांयनी मिळून तो कंप्लीट करपाक शकलो. आणि आम्ही जशें म्हणटा की इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट, इट इज नॉट ओनली द एड्युकेशन डिपार्टमेंट बट पंचायत डिपार्टमेंटा पासून सगळे आमचे स्वयंपूर्ण मित्र हे सगळे जाण इन्वॉल्व झाले आणि म्हणून तर हे आमकां जाता तितके बेगीन अचीव करपाक शक्य जालें. आणि हो टार्गेट जेन्ना 99.95% इतको व्हडलो टार्गेट आम्ही अचीव करपाक शकले त्या बद्दल हांव खरोखरूच माझ्या डिपार्टमेंटाचे खूप खूप अभिनंदन करता. जन साक्षर म्हणजे केंद्रात तशें म्हटलां की प्रत्येक मनशाक बरोवपाक वाचपाक येवपाक जाय आणि त्या अंतर्गत आम्ही पॉसिबल करपाक शकले. 100% म्हणजे ज्या ज्या पंचायतींनी जे कोण अशिक्षित आशिल्ले तांकां हाडून तांकां शिकोवप हे आमकां पॉसिबल जालें. आज हे सांगता आसतना म्हणजे राज्याचो हॅपीनेस इंडेक्स आमी जेका म्हणटा फक्त डबल इंजिनचे सरकार हे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हाजेरूच काम करिना, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट हाजेरूय काम करता. माझे नाव आरती जाधव. हांव न्यू इंडिया लिटरसी प्रोग्रामाच्या अंडर ऑल इंडियरी टीचरीची जॉब करताले. एक्चुअली हांव टीचरूच, आमी दोगांय जाणां. सो आमी तेज्या थ्रू न्यू इंडिया लिटरसी प्रोग्रामा थ्रू आमी गांवांनी वचून हे लर्नर्सांक शिकयताली. पयलीं आमकां लर्नर्स मेळोंक नाशिल्ले तेन्ना आमी लर्नर्स सोदून काडले, आयडेंटिफाय केले सर्वे करून आणि त्याच्या मागीर आमी तांकां शिकोवपाक स्टार्ट केले. तांकां एक्चुअली कितेंच कळनासलें, मीन्स पेन कशें धरप, चॉक कसो धरप कांयच कळनासलें. आपलें स्वताचें नांव बरोवपाक कळनासलें. मीन्स जेन्ना आमी ल्हान भुरग्याक एज अ टीचर जेन्ना आमी ल्हान भुरग्याक शिकयता तेन्ना इजिली आसता की बाबा ते भुरग्याक वळान लागता. पण जेन्ना आमी जाणट्याक शिकयता तेन्ना आमकां खूब डिफिकल्ट वयता, कित्याक तेंचे ऑलरेडी हात मुवमेंट जायना. त्या हात मुवमेंट जायनासतना ते हात मुवमेंट करपाक शिकोवप हे व्हेरी डिफिकल्ट जालें आमकां. स्टार्टिंग जेन्ना आमी तांकां 1-2 म्हयने तेच शिकोवपाक स्टार्ट केले की हात कसो फिरप, हात कसो धरप, चॉक कसो धरप, पेन कशें धरप, ते उलोवप कशें. हांव अडोलेसन्स ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर म्हणून या NLP प्रोग्रामाचेर काम केलां. मेन म्हणजे ह्यो प्रोग्राम करत आसतना खूब खुशी जाली, कारण जेन्ना आमी भुरग्यांक शिकयता भुरग्यांक शिकोवप इजी आसता, पण जेन्ना ह्या एजीचेर जी जाणटी आसता 50 वर्साच्या वयर किंवा 60-70 वर्साची जी जाणटी आसता तांकां शिकोवप खूब आमकां डिफिकल्ट जालें, कारण तांकां सादें पेन सुद्दां धरपाक कळनासलेलें. इवन तांकां जेन्ना तेंच्यांनी आमकां शिकल्या उपरांत सांगलें आमकां खुशी जाली की आतां आमी आकांडो लायना तर आमी सायन मारता, आणि ते पळोवन आमकां खूब खुशी जाली. आणि आता आमकां भंय ना. आता नाव बी बरोवपाक येता तुमचें. पंचायतीचो बोर्ड वाचूंक कळटा तो कळना गो तितको, पूण कळटलो आसलो. आमी शिकोवंक ना जे कोकाचे मेरेन शिकले गो, कामाक आनी हाका जायना आसलें घरा. आवय बापाय उपरांत आतां सरकारान शिकयलें न्हू. सरकारान शिकयलें. आता चेकाचेर बी सायन मारता तूं. आतां सायन हेतूर सुद्दां पयलीं हांव हें करी अंगठो लाय. आतां करता सायन. पुष्पावती दत्ताराम खांडेकर. खंयची तूं? पुणे. सत्तर मुगो. आता बरें दिसलें मुगो शिकोवन, कित्याक आखाणो लागतालो न्हू, साई लागताली आनी तेका मागीर खंय लागताली. पेनान बरयता सारकें ना. पयलीं श्री गणेशा घालताली, मागीर नेतल्या पर्यंत शिकयलें तेंच्यांनी भुरग्यांनी. आनी केन्ना केन्ना ती येताली 2 म्हयने, 1.5 म्हयनो 2 म्हयने म्हणून येत गेलो. बरें दिसलें मरे. आमी शिकोवंक गेली न्हू, तेन्ना कितें शिकोवंक भुरगीं आसलीं आसो वचपाचें आसो पयस इंग्लीश चुकोवंक जाता मरे बाबा. सत्यभामा रामनाथ मोळी. खंयची तूं? पुणे. आणि वय कितले तुझे? 60 वर्सां. बरें. तूं कितें कितें शिकली आई? आमी सायन मारूंक सगळी शिकल्या आणि आनी वाचूंक मातशें. आता वाचूंक जमता? आई पैसे मेजूंक शिकयले? पयशे मेजूंक हय हय कळटा तशें पयशे मेजूंक कळटा.